नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। नवो रिजनल प्लान 2030 जाय मेरेन टीसीपी कायद्यांत बदल, बोर्डाक अधिकार दिवन केस टू केस झोन चेंज करून कन्वर्जनाचो सरकाराचो प्लान। आरपी 2021 बंद, 6 महिन्यात आरपी 2030। सरकाराचे शेतकी धोरणात ब्रँड गोवा, ऑर्गॅनिक फार्मिंग, पॉली हाऊस, फ्लोरिकल्चराचे प्रकल्प 2022 मेरेन शेतकारांचे उत्पन्न दोबरात करपाचे केंद्राचे मिशन गोंयांतय। सीआरझेडांत आयपीबीन प्रकल्पांक अप्रुव्हल दिलें तरी जीसीझेडएमएची मान्यताय घेवची पडटलीच। आयपीबी अप्रुव्हलांचो चल्ला रिव्ह्यू, हायकोर्टांत सरकारान केलें स्पश्ट। जीएमसीतली 4 कॅन्टीनां आनी कांय दीस बंदच। नितळसाणीच्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार पड मेरेन एफडीए चालू करूंक दिवची ना। रिइन्स्पेक्शनां 4 कॅन्टीनां फेल। पणजे काँग्रेसी कडेन ना कॅन्डिडेट। अशोक नायकान काँग्रेसीच्या उमेदवारीचो प्लान केलो ड्रॉप। बाप्पा म्हणटा इलेक्शनच नाका, बाप्पाचेर राजकीय तर्क बितर्क। आणि व्हीसीडी सांतिनेस ताल्लो द गोवन फुटसाल सर्त 2017चो वस्ताद। M7 फुटबॉल क्लबाक मारले 4 गोलांनी। रिजनल प्लान 2030 जाय मेरेन टीसीपी कायद्यांत बदल करून आनी बोर्डाक अधिकार दिवन झोन चेंज करून केस टू केस कन्वर्जन करपाचो प्लान चल्ला। 7 दिसांत कायदो बदल जातलो, टीसीपी मंत्र्याची ही जाप। रिजनल प्लान नेमको जातलो केन्ना काय म्हण बाबून प्रस्न काडिल्लो। आरपी 19 वर्सां जाली हुमकळ्ळा। 6 म्हयने भितर ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट्साची तरतूद करून 2030चो आरपी करतले। आरपी 2021चेर आतां चर्चा बंद। ताचेर खंय 16,000 दुरुस्त्यो आयिल्ल्यो। सर अशें जाल्लें आहा की 16,000 का 6,000? 16,621 टोटल ऑब्जेक्शनां म्हळ्यार 2013 घेतल्या ती आनी 2015 एंड आनी 16 घेतल्या ती। टोटल 16,000 ऑब्जेक्शनां आयली आनी 16,000 ऑब्जेक्शनां सगळें आयकूंक पावलें ना। स्पीकर सर, हाजेर एक इश्यू आयलो की हें कित्याक जाता। ताजेर अशें जालें की एक रॅशनलायजेशन पॉलिसी म्हूण केली। रॅशनलायजेशन पॉलिसी म्हणटा तातूंत कितें जालें की जे 2001 थोड्या लोकांचे प्रॉपर्टीज ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो सेटलमेंट झोनान आसल्यो त्यो 2021 ऑर्चर्ड झोनान दाखयल्यो। द गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू हॅव अ न्यू रिजनल प्लॅन। नाव दीस न्यू रिजनल प्लॅन कॅनॉट हॅव एन हॉरायझन पिरियड ऑफ 2021। माननीय मंत्री मातशें थोडक्यात सांगात। ना स्पीकर सर, हो म्हत्वाचो इश्यू आनी ताणें आयकुपाची गरज आसा। आतां आमी 2017 आहा, 3.5 वर्सांनी एक नवो रिजनल प्लॅन येता। 3.5 वर्सांनी नवो रिजनल प्लॅन परतो करपाक बसुया काय 2030 मेरेन प्लॅनिंग करुया। सरकाराक कशें दिसता की एक मिनिट, सरकाराक कशें दिसता तूं मागीर उलय तुजें 2030 मेरेन रिजनल प्लॅन करचो and for which the basis of this plan will be TDR policy, transferable development rights. ही पॉलिसी एक पार्शियली दुसऱ्या स्टेटींनी यूज केल्ली आहा आनी प्रोग्रेसिव्ह कंट्रीज लायक द युनायटेड स्टेट्स हॅव डन इट। वी फील दॅट गोवा इज अ प्रोग्रेसिव्ह स्टेट की जे अर्जंट आनी एसेन्शियल वस्तू आहा, केसीस ज्यो आहा त्यो टावन कंट्री प्लॅनिंग बोर्डान कन्सिडर करच्यो इन द इंटरीम पिरियड। हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता हातूंत ट्रान्सपेरन्सी उरतली आनी प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा गोंयाक दिसूंक मेळटलो। हाजे खातीर टावन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान बदल हाडपाची गरज आहा आनी एक्टूय एमेंड करपाची गरज आहा, ते आमी करतले। पण तशेंच करतले की प्रत्येक गव्हर्नमेंट प्रत्येक मिनिस्टर वेगवेगळो सांगतलो, वेगवेगळो टायम दितलो। फायनल केन्ना जातली केन्ना? New fellows will come with the same objection saying that आपणाक regularize करून. What exactly you want to do by that? स्पीकर सर, नवो रिजनल प्लॅन जो जाता थंय तुका नॉन डेव्हलपमेंट एरियान, इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियेन तुका बांदपाक गरजूच ना, ती विकपाकूच गरज आसची ना। बिकॉज यू विल बी इन्सेंटिवायज टू होल्ड ऑन टू इट and will be assigned a development right to it. Will a proper policy come in place and how long will it take?
Will it take another 20 years or continuous up to 2030? I want a clear, definite answer. Speaker sir, the regional plan 2030 will be conceptualized by taking the House into confidence. It is not a small document. It is going to be the important legislation. We will do it within the next 6 months. Number one. Number two, in that period, if you find that samki gorjechi gost ha, you come to the board and we will give you case to case whether it is fit. If it is not fit, we will not convert eco-sensitive areas. Number two. Number three, I have not bought a painting brush as yet. So there is no question of painting anything which you fear. Speaker sir, what is the And I provision of never law? got good What marks is in the art. provision of law? He's going to do this. Because there has to be something. 1 second. Whatever you do the has to be legal. the Town and Country Planning Act can be amended if so required. The act itself, the act is not very strong. It is a 1974 act. Yes. It has been amended several times. It can be really amended for one final time and make it really strong. We will do it. We will do it immediately. When? Immediately we'll do it. We'll do it in the next 7 days. सरकार शेतकी धोरण करता तातूंत ब्रँड गोवा, ऑर्गॅनिक फार्मिंग, पॉली हाऊस, फ्लोरिकल्चर असले प्रकल्प आसतले. मातसो उशीर जालो तरी धोरण येतलें आनी सारकें येतलें. 2022 मेरेन शेतकारांचें उत्पन्न दोबरात करपाचें केंद्राचें मिशन गोंयांतय चालीक लागतलें म्हूण शेतकी मंत्री विजय सांगता. खेती माकड पिकावळ काबार करतात. स्किमीचो शेतकारांक खरोच कितें फायदो जाला काय म्हूण प्रस्न आयिल्लो. आज मेजर एक विशय आसा तो खेत्याचो आनी माकडांचो. आज जे भरपूर प्रमाणात जे शेतकारी आसा तांकां ही लागले कडेन आसा आनी जे इल्ड जे आसा ते टोटली कमी जाल्ले कडेन आसा. तर हेजे खातीर कितें गव्हर्मेंटान विचार केल्ले कडेन आसा? प्रिव्हेंटीव कितें तरी करपाक जाय. जो आमदार उलयता तातूंत तथ्य आहा अशें दिसता. यील्ड पसून जर बरी वेरायटी वापरली जाल्यार माकड येवन ती क्रॉपूच पयलीं काबार जाता. सपोर्ट प्रायस आमी दिवन पसून तातूंत सोल्युशन मेळना. एट प्रेझेंट स्पीकर सर एक शेतकरी आधार निधी म्हणून आहा तातूंत 25,000 रुपया पर हेक्टर आमी दितात. बट आय ऑल्सो फील दॅट मे नॉट बी सफिशियंट. इतलें सगळें करून जर 25,000 तांचे एक हेक्टराक म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटरांक 25,000 दिवप ते कमी जावंक शकता. सो ताजे खातीर आमी बेगींतल्या बेगीन सोल्युशन काडटले अशें हांव ताका एश्युरन्स दिवंक सोदतां. पुण्या सारकी कंपनी आनी खंयच्यो कंपनी येतात आनी त्यो नवे हे दवरतात. तांकां अनेक काम दिवपा खातीर करपाक केल्ल्यो काय कितली जाणां मेळ्ळ्यो. तुमी आतां म्हणटात की प्रोसेस जातलो 2-3 वर्सांनी. पूण ते मिनिस्टरान हांगा सांगलें कितले म्हयन्यान जातले, कितले म्हयन्यांनी शेतकरी करोडपती जातले अशें सांगपाचो प्रयत्न जाल्लो. पळय शेतकाराचो इन्कम डबल करचो 2022 मेरेन हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी प्रधानमंत्र्याची येवजण आहा. हे सगळे स्टेटींनी इम्प्लिमेंट करचें पडटलेंच. इन्कम डबल करप. इन्कम डबल करप म्हळ्यार आतां करोडपती करप अशें न्ही. तो कितें आज जोडटा जे आदल्या मंत्र्यान कितें म्हणिल्लें तें तशें हांवूय बी खूब काडटालो ताचें. पूण हाजे फुडें एक कोऑर्डिनेटेड फ्लोरिकल्चरान रिव्होल्युशन गोंयांत करप हाजे खातीर आमी कटिबद्ध आहा आनी ताजी हांव डिटेल तुका फाल्यां सगळें सांगता कशें आमी करूंक सोदता तें. I am just telling you that there is already one agricultural policy draft. Policy Munti, let all these things come in that policy and let it be done. I am just bringing it to the notice of the minister. Speaker sir, I would like to assure honourable member that we are in the process of making this agriculture policy. In this there are several other initiatives that we intend to take. One of which is using or creating brand Goa. Brand Goa म्हणटा तें आज खपता. So what is this brand Goa? It is about Goikarpan. It is about pride. To channelize this pride to get premium for Goan farmers. This is one of the ideas behind making a brand. Second is organic farming. Third is floriculture. Fourth is something like creation of horti hubs. I will give this in detail tomorrow in the demands. But having a solid agricultural policy will take a little time, but what will come may be slow, but it will be steady and it will remain and it will bear fruits. I can assure you that. पणजे पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीचो हात धरूंक कोणूच फुडें येना. पणजेचो आदलो महापौर अशोक नायकय फाटीं सरलो. अशोक नायकाक पणजे सगळे जाण बाप्पा ह्या नांवान वळखतात.
आपूण चल्ला कुमाराक मेळ्ळो, शांताराम नायकाकय मेळ्ळो, मात कांयच जालें ना. समर्थकां कडेन चर्चा केल्या उपरांत वेंचणूक लढप ना म्हूण बाप्पान थारायलां. काँग्रेसीची परिस्थिती बाप्पायना आनी पुडवेना अशी जाल्या. मात बाप्पा इलेक्शनांतल्यानच फाटीं सरिल्ल्यान राजकीय तर्क वितर्क सुरू जाल्यात. काँग्रेसीची तिकेटीर रावून त्यांची 4-5 हजार मतां प्लस म्हाजी मतां आसतली ती मतां घेवन जिखतलो अशी आशा घेवन फुडें सरलेलो. 10 वर्सान हांवें पळयलें कितले पार्टी सगळे येयल्ले पार्टी म्हाका हांव कोण खंयच्या पार्टीन गेलो ना. हांव रावलो BJP कडेन रावलो. म्हाजे वेल विशर खूब आसा BJPन, कित्याक हांव 27 वर्सां BJPन काम केलां आनी 4 टायम ब्लॉक प्रेसिडेंट, 5 वर्सां म्युनिसिपलिटीन हावस म्हाजे कॉन्टॅक्ट आसलेले. तेंच्यांनी म्हाका आपयलो चेल्ला कुमार, हांव गेलो सगळें केलें. म्हणजे हांवें तांकां सांगलें करताले बेगीन करा म्हणून, विचार येनाका जालें जाल्यार मागीर तेंचे ते फाटीं फुडें तेंचो दुसरोय कॅन्डिडेट आसलो, 2 जाण कॅन्डिडेट आसा आयज फाल्यां अशें करून ते डिले जाले. त्या नंतर तेंचे वेवस्थीत कांय जालें ना. हांव शांताराम नायक बाबाक मेळ्ळो आनी म्हाका काँग्रेसीन बरें हें दिलें, सपोर्ट केलो आनी म्हाजेर बरो विश्वास दवरलो. कळ्ळें. हे BJPचे लोक आसा, वेल विशर आसा, तो सपोर्टर आसा. म्हाका कावन्सिलरांनी बाबुशाचे कावन्सिलरूय म्हाजे बरो आसले. हांवें म्हणलें हेंचे सगळ्यांक हें करता, कन्सल्ट करता वयतलो की ते लोक म्हाका फुडें इलेक्शनाक जाय न्हू, तांकां आमकां विचारनासतना गेलो. तेंच्यांनी कन्सल्ट करपाक 2 दीस घेतले. थोडे लोक म्हणटा तूं काँग्रेसीन असो आमकां आवडचें ना म्हणटा. इंडिपेंडंट रावल्यार हांव जिखना. हांव बिश्तो इलेक्शन रावलो, हारपाक रावना. हांव इलेक्शन रावलो, हांवें काँग्रेस वाल्याक सांगलें तुमी सगळे फूल सपोर्ट रावंक जाय म्हाजे. ही फायट एक नेटाची फायट जावंक जाय, जिखपाची. आमी फायट दिता सगळ्या मनशा कडेन, चीफ मिनिस्टरा कडेन. म्हाका कार्यकर्ते म्हाका थोडे तूं काँग्रेसीन वचनाका म्हणलें. म्हणून हांवें म्हाजो विचार बदललो. पॉलिटिकल प्रेशर काय ना. पॉलिटिकल प्रेशर हांव BJP केन्ना सोडली. बँकेचो इश्यू आसा, म्हाज्या भावाच्या बँकेचे चलच्यान ते हें आसलें. बँकेक हांवें पयशे घर विकून भरले. 5 वर्सां म्युनिसिपलिटीन काम केल्लो मनशाक घर इच्चे पडटा. तो मेयर कसलो आसतलो बिचार. केस वयर काडटले, केस आमकां वयर काडलेलीच जाय. आमचे पयशे येतले. 50 लाख रुपया येवपा आसा. स्टेट बँकेन सेव्हिंग अकाउंटांचेर इंट्रेस्ट रेट देंवयलो. 4% जाग्यार आतां 3.5% इंट्रेस्ट. 1 कोटी परस कमी आशिल्ले डिपॉझिटांक 31 जुलयाच्या मध्यान राती सावन नवो रेट लागू. 2011 उपरांत सेव्हिंगाचेर रेट देंवोवपी SBI पयली. डिमॉनिटायझेशना उपरांत खंय बँकांनी पयशांचो फ्लो वाडला म्हणून रेट देंवयला. इतले मजगतीं IT रिटर्न फायल करपाक इन्कम टॅक्सान मुजत 5 ऑगस्ट मेरेन वाडोवन दिल्या. घेव एक ब्रेक.